गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसपरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। आयज गोंयभरात कितें घडामोडी घडल्या आनी आमच्या डेस्का वयल्या सब एडिटरांनी कितें बातमी मारला ताचेर एक नजर मारया। सगळ्यान पयलीं ऐश्वर्याक विचारया तेणी खंयची आज बातमी केला ती। आयज गोवा दूध कामगार संघटना आनी गोमंतक मजदूर संघटनान आयज फोंड्या म्हालांत शांतीकायेचो मोर्चा काडिल्लो। तांचे कांय डिमांड आसले ते म्हणजे अशें की 7वो वेतन तशेंच म्हारगायेचो भत्ता आनी तांच्यो ज्यो हेर मागण्यो आसा त्यो पुराय करचो अशें तेंच्यांनी मागणी केली आसा। तेंच्यांनी ह्या मोर्चाचो फाटलो हेतू सांगला की हो हेतू फकत कामगार संघटनेचो जो प्रश्न आसा ते सुटावे करपाक जे संबंदीत तांणी लक्ष दिवचें ताका लागून तांच्यांनी आयचो जो मोर्चा काडिल्लो आसा। ही जी बातमी तुवें NPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आता दुसरी जी बातमी आमची आयज मोरजे सरपंच पदान मोरजे पंचायतीचो आयज न्यू सरपंचाची वेंचणूक जाल्लेली आसा। ताचें नांव जावन आसा विलास मोरजाची बिनवाची निवड जाली आसा। तशेंच ह्यान पयलीं जो आदलो जो सरपंच आसलो ताचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान पवन मोरजे आनी ताचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान ताणें राजिनामो तेन्नाच्यान ते पद आसलें ते खाली आशिल्लें। सो आयज तेजेर ताचो न्यू सरपंच जाल्लो आसा। तशेंच ताणें सांगलां की मोरजे जितले जे प्रश्न आसा मोरजे वाठार म्हणजे दर्यादेग वाठारांतले तशेंच मोरजे पंचायत क्षेत्रांतले मास्टर वाचनालय आनी हेर जे उदरगतीची कामां आहा ती जी तेंच्या ह्या कार्यकाळांत ते पुराय करतले अशें तांच्यांनी सांगलेलें आसा। आनी तिसरी जी बातमी म्हणजे KB हेडगेवार स्कुला लागसार जो कोयराच्यो राशी वाडत आसा। दिसान दीस ताचेर कोयरा लागून तांकां खूब त्रास सोंसचो पडटा आनी हाचेर तांच्यांनी कागाळ सुद्दां केली सुद्दां जाल्यार तर ते म्हणटा की थंयसरले लोक आहा ते की हाचो प्रश्न आहा तो सुटावो जायना, लोक कोयर हाडून उडयता। तशेंच तांचें अशें म्हणणें आसा की जी पंचायत आहा ती जी कोयर आहा ती कलेक्ट करना आनी कलेक्ट करपाक आयली सुद्दां जाल्यार ते कितें म्हणटा की आमी फकत सुको कोयर आहा तो घेतले आनी ओलो कोयर आहा तो घेयना। ताका लागून जे थोडे जे लोक आहा ते कोयर हाडून हांगा उडयतात अशें ते सांगता। आनी दुसरो जो पंच आहा तो सांगता की हो जो वाठार आहा पळय तो आपल्याक पडना तरी लेगीत आपणे हांगा 10 फावटी येवन ही जी जागा नितळ केला पण तरी परिस्थिती सेम हांगा सांगता। सो थंयसरल्या लोकांनी मागणी केला की हेजो कोयराचो बेगीन बेग विलो लावचो अशी तेंच्यांनी मागणी केला। ह्यो तिनूय बातमी तुमी NPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। फुडें या दिप्तीन खंयची बातमी केला ताका विचारया। मोपा विमानतळाचेर अकस्मात पार्किंग फी वाडयिल्ल्यान आयज टॅक्सी वेवसायिकांनी आंदोलन केलें आनी ह्या वेळार तांणी केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांकां ह्या प्रकरणांत लक्ष घालून ह्या टोल जो वाडयिल्लो आसा तो कमी करपाचेर लक्ष घालपाची तांची मागणी तांणी लावन धरली। मजगतीं जेन्ना ह्या संदर्भांत पत्रकारांनी मुख्यमंत्री सावंत हांकां विचारलें तेन्ना तांणी सांगलें की नेमकें हें प्रकरण कितें तें आपूण पळयता आनी मागीरूच हाचेर उलयता। तर ही तुमकां सविस्तर बातमी गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। तर मोपा टॅक्सीकारांचो परतून एकदां त्यांची मागणी जी आसा तेचेर एक बातमी दिप्तीन केला। फुडें या उत्तेजन कितें बातमी केला। रामा काणकोणकर हाजी जी भलायकी आसा ती आजून सुदारिल्ली ना आनी ताचो आयज जे ब्रेन आहा ताचो ब्रेनाचो MRI रिपोर्ट आहा तो MRI रिपोर्ट येयला आनी ताच्या MRI रिपोर्टच्या वरवीं म्हायती मेळ्ळ्या की ताका जे ब्लड क्लॉट जाल्या ताच्या ब्रेनाक ब्लड क्लॉट जाले आनी ताच्या जे आंगार कितलेशेच घावे आसा सो ते आजून पॅक जावंक ना, बरें जावंक ना। सो हाकाच लागून आयज रामा काणकोणकराची बायल रती काणकोणकर तशेंच जे कांय समाजवाद उरपी आहा तांच्यांनी रामाक जस्टीस मेळचो आनी ताची जी केस आसा ती सुरळीतपणान चलची हे खातीर तांच्यांनी गव्हर्नर आसा ताका आयज निवेदन दिलें। दुसरी बातमीची म्हळ्यार काल राती मध्यान राती दिवचले कुळणा वाठारांत दुचाकी आनी मारुती व्हॅना मदीं भिरांकूळ अपघात जाला आनी ह्या अपघातान दुचाकी चलोवपी जो सान भुरगो आसलो ताका जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्लो ताचो भाव गंभीर जखमी जाल्लो। सो ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास जो आसा तो दिवचल पुलीस करतात। तशेंच तिसरी बातमी ती म्हळ्यार प्रधानमंत्री विकसीत भारत
रोजगार येवजणेची गोंयांत 100% अंमलबजावणी करतले अशी ग्वाही मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच जी खाजगी क्षेत्रांत जी बायलां काम करतात तांकां कदंबाच्या बसीत अर्दी हाफ टिकेट आसतली अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिलेली आसा. आनी चवथी बातमी ती म्हणल्यार केपें डॉन बॉस्को उच्च माध्यमीक विद्यालया कडलो रस्तो सद्या रस्त्याची अवती काय जाल्यार रस्तो खणून दवरला आनी ताका लागून थंयच्यान थंय रेबो चिखल पातळ सगळ्याक चिखल जाला आनी जे पालक आसा तांच्यांनी नाराजी उक्तल्या कित्याक तर जे विद्यार्थी आसा ते थंयच्यान वयतना पडटात आनी तांकां घावे जातात. सो देखून पालकांनी मागणी केल्या की तो रोड आहा तो बेगिनात बेगीन दुरुस्त करचो. सो ह्यो चारूय बातम्यो तुमी सद्याच्या बुलेटिनान पळोवच्यो. फुडें या ऐश्वर्या केरकरा कडेन. ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या विचारय. करसवाडा आकय चेकपोस्टा लागसर 2 खाजगी गाडयांच्यो नंबर प्लेटी बेकायदेशीरपणान बदलपाच्या प्रकरणात काल राती कोलवा पुलिशेन दोगा दुबावितांक अटक केल्ली आसा. देखून रमणीक भाई आनी हरप्रीत सिंग अशें ह्या दोगांचें नांव जावन दुबावितांचें नांव जावन आसा. देखून ह्या प्रकरणांत कांय जाणांनी पळ काडिल्लो आसा तांचो सोद घेवप सुरू आसा. तशेंच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार सरकार लोकांक घरांत नोकऱ्यो हाडून दिवपाक शकना. गोंयच्या तरणाट्यांनी जॉब प्लेसमेंट ड्रायव्ह आसा तातूंत वांटेकार जावप गरजेचें आसा. फकत राजकीय संपर्कांतल्यान सरकारी नोकऱ्यो मेळटलो असो विचार करप चुकीचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंतान आयज स्पश्ट केल्लें आसा. दिवचले प्लेसमेंट ड्रायव्ह जाल्लो त्या वेळार मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. तशेंच तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार गोंयांत रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्ली आसा. देखून आतां एम्ब्युलन्सीन दुयेंतीक व्हरपूय सुरक्षीत ना अशें आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक हांणी सांगिल्लें आसा. देखून रस्त्याच्या अवतिकाये विशीं आमची BJPचे बुराक ही मोहीम चालूच दवरतले अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. देखून ह्यो तिनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयज दिसभराच्यो गोंय राज्यांत घडिल्ल्यो घडामोडी ज्यो आमच्या सब एडिटरान तुमकां सांगल्यो. ह्यो सगळ्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो गोमंतक टुडे ह्या आमच्या बुलेटिनांत. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव गौरीश परभावणकर. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेंतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात.